मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. राज्यांत आतां दिसा उजवाडात चोर फोडपाक लागल्यात घरां. कुंकळी सावरकट्ट्यार भाड्यान रावतल्याच्या घरांत चोरी. 2.5 लाखांची कॅश आनी भांगराचेर केले साफ हात. मडगांवचे सिव्हिल कोर्टात अपंगुळांची गैरसोयी. पहिल्या दुसऱ्या माळ्यार वचपाक ना लिफ्ट ना रॅम्प. अपंगुळ वा जाणट्यांक कदेलार बसून व्हरचे पडटा उखलून. गोवा 365 दाखोवन दिली पोळे चेक पोस्टाची अवतिकाय. लस धापा पुरते चडयले पत्रे. बाकी सगळें आसलें तशेंच. पळयात आमचो फॉलोअप रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांवच्या सिव्हिल क्रिमिनल कोर्टाच्या पहिल्या वा दुसऱ्या माळ्यार वचपाक लिफ्ट वा रॅम्पाची तरतूद ना. अपंगुळांक वा जाणट्यांक दुसऱ्यांचो आदार घेवचो पडटा. कोर्ट म्हटलो काय तारीख पे तारीख येयलीच. 86 वर्सां पिरायेर कोर्टात खेपो घालपी लॉर्दिना बार्रेटो सांगता, म्हजो घोव अश्योच खेपो घालून घालून सोंपलो. आतां आपूण घालता. केन्ना काय कोर्ट सोंपता अशें जालां. पळयात रमेश नायक रावताचो न्याय मंदिरांतलो रिपोर्ट. आतां आमचे कडल्यान जो आसा हो JMFC कोर्ट मारगांव आनीक ह्या मारगांवच्या कोर्टात हांगा हँडिकॅपा खातीर खंयची सुविधा म्हणटा ती ना. आनी ही सुविधा नासले कारणान आज हँडिकॅप लोकांक जे आसा हे अक्षरात 2 जाण धरून व्हरपा पडटा. तुमी जाणा आसतले की जे कोर्ट आसा हो कोर्ट कितलीशीं वर्सां पिळग्यान पिळगी काबार जाल्यार कोर्ट म्हणटा तो काबार जायना. आनी हेचेच जे उदाहरण आसा हे तुमकां आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. अशेंच करून आज ज्या बायले फुडें आमी उलयले हिजो घोव असोच करून मरोन गेलो कोर्टाक येवन येवन हँडिकॅप जावन. आनी आज तेजी बायल जी आसा ही हँडिकॅप जाले कडेन आसा. आनीक तेणी अपील केला की बेगीनी केस काबार जावच्यो आनीक हांगा वयर चडपाक आमकां एक प्रोविजन करचें ताके हँडिकॅपाक हे बऱ्या पडटलें म्हणून. ही एकच न्हू अशे कितलेशे जे लोक हांगा येतात हँडिकॅपवाले हांकां असोच त्रास जाता. आनी हेजे बद्दल आमी एडवोकेटा कडेन विचारया की तुमी कितपत हांगा ट्राय केले कडेन आसा की हांगा फॅसिलिटी दिवपाक. ही ह्या एडवोकेटा कडच्यान आमी आज विचारून घेवया. जात तुज्यान आतां कोर्टा येवपाक पांय मात आतां तूं वयर कशें चडटा. पूण हांगा कितें तरी प्रोविजन जाय न्हू वयर व्हरपाचें. उबारून घालता एवरी टायम तुका अशें करून उबारून व्हरोंक पडटा. ओके. आनी कितें आतां केस कितले तेंप जाली चलता तुगेली. तरी पूण कोर्ट म्हणटा तो काबार जायना. आतां वर्स कितले तुका. 86 म्हण ह्या एका तुज्यान वयर चडोवंक जायना. आनी ह्यो केसी काबार जावचे म्हूण मागना तूं बेगीन. असो कोर्ट झोड झोडून तुगे घोव मरोन गेलो. हय. जाणट्यांनी आपले उत्फर्के मांडलेच. आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावत कोर्टातल्या वकिला कडेनूय उलयलो. जाणटे आनी अपंगुळांक जावपी अडचणीचेर उजवाड घालो. ताचेर आयकात थंयच्या वकिलांच्यो प्रतिक्रिया. Clearly provides ramp facilities, lift facilities has to be provided. ह्या बिल्डिंगेन ती अजूनही जाऊ ना. सो ते जावपाक जाय. So government has to take initiative so that person with disabilities do not face hardship to enter the building premises. You see, हांगा ground floor आमचे 25 कोट premises चलना. Everything is stationed in the first and the annex building at the second floor. So it causes great inconvenience to this person with disabilities. So I would request the government to act fast and provide for ramp facilities or lift may not be can be provided in this building. I don't think it will be feasible to provide lift.
but at least the ramp facilities, at least from the front and side of it, ramp could be provided so that they are directly coming on the first floor, so that no inconvenience is caused to the senior citizens as well as the person with disability, so that they can come to the access. Finally, this is a building where justice is delivered to the common man. So that is why I would request the government to take initiative on that. जर चिंतलें जाल्यार सारकें की आतां हँडिकॅप्टां खातीर सेपरेट एक वाट आसता जंय व्हीलचॅर बी हाडपाचें प्रोविजन करपाचें आसा, पूण हांगाय बी गव्हर्मेंट एकाचो लक्षांत घेतलो. आमी एडवोकेट्स एसोसिएशना कडेन ती हो पॉयंट रेज करतले आनीक ताचेर कितें तरी सोल्युशन जाता तितले बेगीन जावपाचें ट्राय करतले. दुसरें हांव एकच हातूंत एड करपाक सोदतां की कोर्ट ज्या मनशाक शक्य नासता ताका विथ कमिशनर घेता आनी थोडे जजीस पसून सकल देवन म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोराचेर देवन एविडन्स रिकॉर्ड करता. सो अशी न्ही की कोर्ट आपल्याची कितें आसता ती ट्राय करना, कोर्ट मॅक्झिमम ट्राय करता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. राज्यात आता दिसा उजवाडात चोर घरा फोडपाक लागलेत. कुंकळी सावरकट्ट्यार अशीच एक घडणूक घडली. भाड्यान रावतल्याच्या घरात आयज चोरी जाली. चोरांनी 2.5 लाखांची कॅश आणि भांगराचेर हात साफ केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात सावरकट्यार कुंकळे हांगा, आनी हांगा काल रातची जो आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटा हे गेल्या रुमाक चोरी जाली आनीक हे गेले जवळ जवळ एक सरपळी, ब्रेसलेट, मुदयो आनी जवळ जवळ 2.5 लाख कॅश जे आसात हे हेणी घामाचे पयशे करून दवरले. हे तेगेल्या चोरये गेले कडेन आसात. हांगा ही चोरी कालची राती जातरेक हेणी रोखडेच कुंकळे पुलिसे सांगले आनी कुंकळे पुलिसान येवन हांगा पंचनामो केले कडेन आसा. हांगा ही जी घर आसा हे रेंटेड रुमा हे रावताले, हे जे आसात हे इंडस्ट्री कडेन काम करतात, आपल्याले पोट भरतात आनी जें कितें मेळटा तें हांगा हाडून ते दवरताले. लोक म्हणटाले की इतले पयशे कित्याक दवरले, ज्या मनशाक हे घडटा त्याच मनशाक कोता येता, कित्याक हे दिसा बरें काम करपा मनीस आनी हेणी जेन्ना खंय तरी एक धंदो करता त्या टायमार पयशे हांगा घालपाक थंय घालपाक जाय पडटा आनी हेजेच जे आसा ते हेणी हांगा पयशे दवरले. हेंची गरीब मनशाली पयशे आज चोरी जाले कडेन आसा. हेणी एक मागणी केल्या पुलिसेन हेचो बेगीच्या बेगीन सोशमूख लावचो आनी आमकां जें हेंगेलें जें कितें व्हरून व्हेले कडेन आसा हें मेळोवन दिवचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. ह्या दिसान चोरी खूब जातात पूण चोरता ते मेळनात. हांगा खंय तरी ह्या चोरांक धरपाची गरज आसा. तो वहाँ दुकान पे था और रात को हम गया तो शाम को 4:30 बजे ड्यूटी गए थे. बाद में रात को 12 बजे 12:30 बजे ऐसा आया मैं इधर रूम पे. वो मेरा कुछ नमक खत्म हो गया था घर, तो मैं नमक लेके जाने के लिए आया तो मैं नमक लेके गया, दरवाजा बंद किया. बाद में उधर से हम लगभग 2:30 बजे ऐसा आए रूम पे और दुकान बंद करके 1 बजे तक बंद किया हम और खाना वाना खाया. पीछे जाके अंदर जाके और बैठा. हम दोनों भाई थे और बात भी किया घर का थोड़ा बात. तो ऐसा करते 2:30 बज गया. आए हम बाद में दोनों भाई और मेरा भाई है वो आगे रहते, वो आगे रूम पे गया और मैं आया और इधर लाइट भी बंद था इधर बाहर का. मैं लाइट चालू किया और अंदर ऐसा दरवाजा खोलता हूँ, बोला तो पूरा दरवाजा ओपन है. आज में ऐसा हो गया, मैं आ रहे मेरा रूम चोरी हो गया. सीधा मेरा नजर उधर गया, मेरा उधर सब कुछ मेरा था बैग ट्रंक में. वो ट्रंक से वो डब्बा बॉक्स था इतना लंबा. और मैं वो गया तो खाली आ रहे मेरा चोरी हो गया. वो डब्बा ही लेके गए. वो डब्बा उठा के लेके गया. तो मैं भाई को बोला भाई मेरा रूम चोरी हो गया. वो भाई आया भाग के. तो बाद में देखता है तो कुछ नहीं, क्या करें. अभी ये साइड में भी रहते हैं वो लोग, को मैं दरवाजा दुक करके मैं उठाया और वो उसका भी उठाया और वो बोलता है हमको कुछ मालूम नहीं, हम तो सोए थे, ऐसा बोलने लगा. पूरा हाँ, नीचे तक एक ही है उसमें. अभी तो ताला लगा के सही लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत मतलब ये गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकर आणि भक्ती पै बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोवा 365 पोय चेक पोस्टाची अवतिकाय दाखयले उपरांत लज धापपाक म्हण पत्रे तितले हाडून घातले. बाकीच्यो गैरसुविधा आसात तश्योच. दिवेपणाक काळोख असली ही गत. पळयात
देविदास गांवकाराचो फॉलोअप. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी कर्नाटका वयता त्या वेळाचेर वाटेर आमकां स्टेट बॉर्डर मेळटा ते म्हणजे पोळे चॅकपोस्ट आनी ह्या पोळे चॅकपोस्टाचेर एक्सायज आनी पुलिसेक रावपा खातीर ही स्पेशल आमकां शेड दिश्टी पडटा आनी ह्या शेडीची जर अवतिकाय जर इतली सामकी दळदिरी आशिल्ली की वयर नळे फुटिल्ले माळो मोडून पडपाक पाविल्लो आनी त्याच बरोबर वयल्यान कोणीय येवपाक शकतालो. जेन्ना जेन्ना हांगासर मातशे ते ड्युटी वयताले त्या वेळाचेर जेवण करून दवरिल्ले ते जेवण आसा त्या बुराकांतल्यान माकड येवन खाताले, खेती येवन खाताले आनी इतली हॉस्ट अवस्था आशिल्ली की तातूंत जर आजुनूय टॉयलेटीची अवस्था जर पळयली सामकी भयानक आसा. हो जेन्ना विशय आमी मिडियांतल्यान हायलायट केलो त्या वेळाचेर सरकारान हांगासर ना इलाजान म्हणटा तशें लक्ष दिलें आनीक हांगासर पत्रे घालून ही शेड आतां बरी सुटसुटीत दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना आमी ही शेड आतां बरी जाला म्हणून आमी पळोवपाक गेले त्या वेळाचेर ह्या शेडीची परिस्थिती अशी की फक्त पत्रे घायला जाल्यार ताजे भितर जो माळो मोडून पडिल्लो आसा तोय जाग्यार घातलो ना. त्याच बरोबर नळाक उदक ना, किचनाची अवतिकाय ना, त्याच बरोबर टॉयलेट्स बेसीन सारकी तर भयानक अवस्था आसा. एका सायडीन म्हणटा की ड्युटी सारकी करपाक जाय जाल्यार हांगासर जी परिस्थिती आसा ती इतली भयानक आसा. ह्या सिच्युएशनाक ड्युटी कशी करप एक फावटी दिसपाचें कितें हांगासर पळयलें जाल्यार गव्हर्मेंट ही ड्युटीच नाका. सद्याक सरकार सांगता की हर घर नळ आणि प्रत्येक नळाक खंय जल म्हणून पूण हे जे पुलीस आनी एक्सायज हे पळय असल्या भयानक परिस्थितीन जगता आनी हे उदक बी दीस काडटा. खंयच्यान तरी टँकरान उदक येता ह्या टँकां भरता आनीक मागीर ते भितर व्हरून टॉयलेटीक आनी बाकीच्या सगळ्या कामाक वापर जाता. हें उदक कितलें क्लियर आसतलें आनीक हे टँक आसा बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटीज ज्यो कितें आसा भरपाचे साधन सुविधा आसा त्यो कितल्यो क्लियर आसतल्यो तोय मोठो प्रश्न. त्याच बरोबर बाकीच्या वाटेन जर हेल्थाच्या वाटेन जर विशय केलो जाल्यार टॉयलेट्स बाकीचे सगळे हायजिनाच्यो गजाली जाग्यार पडपाक जाय म्हूण सांगता. पूण सरकाराची फक्त वचत ते भाशणां प्रॅक्टिकल सरकाराच्यान आपली एक ब्रांच आशिल्ली आनी एक ब्रांचीची एक ऑफिस जर किंवा कामगाराक रावपाचें एक आस्थापन सारकें करपाक जायना जाल्यार हे सरकार फुडें कितें करतलें. उलट सांगता डबल इंजीन म्हणून हांगा पळयलें जाल्यार डबल किंवा इंजीन नाशिल्ले डबेच काय कितें अशी अवतिकाय हांगासर पळोवपाक मेळटा. आनी खास म्हणल्यार हे जेन्ना बिल्डिंगेच्या आनी कामाचे जर विशय केलो जाल्यार जेन्ना खंयची जेन्ना गजाल मोडटा बिल्डिंग्स किंवा खंयची इमारत जेन्ना मोडटा त्या वेळाचेर जो इंजिनियर येता तो सगळें कितें सारकें पळयल्या उपरांत बजेट तयार करता आनी हांगासर जो इंजिनियर आयलो फक्त छप्पर करपीच इंजिनियर म्हणजे वयलो टॉपाचोच इंजिनियर बाकीचे ताका लागना काय कितें हें नवेंच प्रकरण आयज हांगासर उगडें जाल्लेल्यान हातूंत भितर कितें घुसपागोंदळ आनी ह्या पुलिसाक आनी एक्सायजी हांगा ते खरेंच गव्हर्मेंट फॅसिलिटी दिवपाक सोदना काय कितें किंवा तांकां ज्यो बऱ्यो सुविधा मेळ्ळ्यो हांकां कोणाक नाका काय कितें ही परिस्थिती अशी कित्याक हो मोठो प्रश्न. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. मुरगांव फॉर व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोलान मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची येजमानके खाला बसका घेतली. वाठारात मलेरियाच्या वाडट्या धोक्याक तोंड दिवपाक गरजेच्या उपायांचेर चर्चा करून यंत्रणा चालीक लावप हो बसकेचो मुखेल हेत. बसकेन भलायकी अधिकारी, थळावे आनी समाज वावुरपी हजर आशिल्ले. मलेरिया पेशंटांच्या वाडट्या आंकड्यांचेर उपाय काडपाचेर चर्चा जाली. ते खातीर लोकांचो सहभाग आनी जागृताय गरजेची आशिल्ल्याचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. Today we had a block level meeting regarding the vector-borne diseases which we have every quarterly. Today we had a discussion about the dengue and malaria cases and how we can plan during the monsoon, pre-monsoon and the monsoon season. We had all the departments like PWD, irrigation, then municipality and the panchayats involved. This block involves Marmugaon, that is Kasauli, Kortali and Vasco. So we, for 25th as you know, 25th is the malaria day. We'll be starting activities for the malaria program along with the help of these municipalities and all the boards and what councillors involved, so that we clean the areas wherever there are hot spots where the malaria breeding can occur, especially during summer season where they store water outside their houses. This has to be activities have to be done. IEC activities will be conducted where we will explain to the people and to the councillors. But the municipalities help also, which they are doing, helping us to collect the tires, other thrown out materials, plastic bottles and all. It has to be done before monsoon only so that we can prevent the accumulation of water in these places. Compared to last year, these 3 months we had a single digit figure for dengue and malaria.
1 and 8, I'm not exactly this. But last year we were in the double digit. Comparatively, these 3 months we are well in control of the situation. But now the monsoon is going to start, so we have to increase our activities along with the help of the municipality and other people around. See, today was the Marmagua Block Committee meeting on prevention of vector-borne disease. This is a committee which is formed in all the blocks all over Goa, and Goa Can was involved in arranging to set up this block committee meeting because the purpose is to get the support of the line departments like Labour Department, PWD, WRD, the panchayats, municipality to support the doctors in their campaign to reduce vector-borne disease. Now, one of the this meeting is held quarterly. So, in this year now, this is the first meeting. We take it in the financial year, and so today we discuss how we can get the collaboration of the line departments and also agencies like MPA, Marmagua Port Authority, Goa Shipyard, to conduct the programs on malaria eradication and awareness. See, as you know, 25th April is World Malaria Day. So in today's discussion, we are also trying to see how we can harness the potential of these members of this committee. And we are also looking at this block addressing not only the issues of Vasco City with the cooperation of Marmagua Municipal Council, but also the village panchayats which come under the Kasavani Health Center and the Partali Health. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान उत्तरे खातीर तर रुबर्ट परेरान दक्षिण गोंया खातीर आयज उमेदवारी अर्ज भरलो. गोंयांत येवपी मेगा प्रोजेक्ट गोंया भायर धाडपाक जाय, म्हादय परत हाडपाक जाय, गोंयच्या भुरग्यांक रोजगार हक्क दिवपाक जाय, गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटात पावोवपाक जाय, मनोज परबान सांगला. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान उत्तरे खातीर तर रुबर्ट परेरान दक्षिण गोंया खातीर आयज आपले उमेदवारी अर्ज भरले. गोंयांत येवपी मेगा प्रोजेक्ट भायर धाडपाक जाय, म्हादय परत हाडपाक जाय, गोंयच्या भुरग्यांक रोजगार हक्क दिवपाक जाय अशें सांगतनाच गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटात पावोवपाक जाय अशें मनोज परबान सांगलें. भाजप आनी मोगोचे युतीचो लोकसभा प्रचार पळोवपाक मेळटा जाल्यार भाजपाक हारोवपाक दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साचे पांख्या दळा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना असे विविध पक्ष एकठांय प्रचार करतात. आरजीपीन एकला चलो रेची भूमिका घेतल्या. मनोज परबासू व आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारा मदीं आत्मविश्वास ठसठसून भरला. पळयात. अजेंडा आमचो सिंपल आसा. गोंयकारांचो आवाज हो पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आमची म्हादय आमकां परती हाडपाक जाय. आमचे एम्प्लॉयमेंट रायट्स आमच्या भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय. आनी गोंयांत जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, कोलप येता, हे गोंयच्यान भायर दवरपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां पार्लिमेंटान वचोन गोंयकारांचे जे समस्या आसा, इश्यूज आसा, जे अजून मेरेन कोणें मांडूंक ना, ते फियरलेसली आमकां पार्लिमेंटान मांडपाक जाय. आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां थंय उलोवपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद घेवन पार्लिमेंटान वचोन आमच्या गोंयकारांक एक न्याय दिवपाक जाय, जस्टीस दिवपाक जाय. आसा नॅशनल पार्टीक लोक विटलेले आसा, नॅशनल पार्टीच्या राजकारणाक विटलेले आसा. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी म्हादय जेचेर लोक जगता, जेचेर लोक जगत आसा, ती म्हादयचेर जेन्ना हांगा हे पॉलिटिक्स करता, राजकारण करता आनी नॅशनल लेवलाचेर म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक सोदता आनी गोंयान हे लोक म्हादयक लागून आपूण झगडटा म्हणून दाखयता पळय, हेचो धडो ह्या फावटी लोक 100% तांकां शिकयतले. गोल कोण मारतले? गोल आरजी मारतली, शुअर. नॉमिनेशन भरले आसा देवाच्या आशिर्वादान आनी सगळे जे राखणदार गोंयचे जितले देव आसा तेंचे आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो. आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो आरजीपीचो उमेदवार आसा, जो गांवांनी भोंवलो, गांवांनी पावलो, लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलोलो
असो आमचो उमेदवार आसा आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमकां खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा. म्हणल्यार एक डिफरंट पद्दतीन म्हणल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळना तेच्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना, आवाज थंड पडलेलो आसा तो हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, वयता थंय सुशेगाद बसून रावता आनी कांयच म्हणल्यार जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना. सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय. हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडुया. रॉबर्ट परेरान दक्षिण गोंयचे लोकसभा वेंचणुके खातीर आयज आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. पळयात त्या वेळा वयले खीण. एमपीन कितें केलां? एमपीन फकत पार्लमेंटान गेले आनी दोनूय कदेलां तापयलें गोंयची चेरां आनी कांयच ना. कितले मुद्दे आसलेले जावं ते म्हादईचे आयज म्हादई कोण केली काबार केली? म्हादईचे विचार आनी म्हादई काबार करपाक विचार कोण आमचे आरजी हाती येयले आहा आनी आरजी आयज गोंय काबार जाता म्हणून गेले आहात गोंय राखपाक, म्हादई राखपाक जाय. म्हादई आमकां कितली गरजेची ती हांवें सांगपा ना, दर एक गोंयकाराक खबर आहा. ते कारणाक लागून आमी लोकांक अवेरनस दिवपाक जाय म्हणून आमी म्हादईचे अवेरनस आमचो ते रॅली काडलेली ती हाडायली. कित्याक तांकां बीजेपीक आनी काँग्रेसीक नाका, आमकां हाडायली बंद उडयली. एकूच दिसाक पयल्या दिसाक कोल आहा आमचो, कोल रिवोल्ट केलो आमी, पत्राते भितर लोले आमी चल्ल्यात. कोण चल्ले? हेंच्यान कितें केलां? बीजेपीन आनी काँग्रेसीन केलां? बीजेपीन कांय केलें ना. बीजेपीक जाय हो कोल हाडलेलो. अरे कोल हाड जाल्यार आमी गोंयकार काबार. सो हेजे आड आमी झगडपाक जाय. आमकां नाका म्हणून हो आवाज आयज मेरेन पार्लमेंटान पावना. हो आवाज आमी काडटले, म्हादईचो आवाज आमी काडटले. आमचे जो रायट आमचो सेंट्रलाचे जॉब आहाय ते कोणा गोंयकारांक रायट ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप तुयेंकार आनी सानिका नागवेंकार. राया एफसीन वास्को युनायटेडाक 14 विरोधात 5 गोल फरकान हारायलो. फातोड्डा खेळा मेळार ही सर्त रंगली. पळयात काय देख दिणे खीण. दोनूय पंगडांनी बरी कामगिरी दाखयली. राया एफसी पंगडाच्या मॅशविन कोलासो आणि आयरन सोजान बरी कामगिरी करत गोल केले, जाल्यार सॅम्युएल क्रुजान 5 गोल मारले. भुवनान हॅट्रिक केली आणि राम चौहानान 1 गोल केलो. वास्को युनायटेडा खातीर जुडा फर्नांडिसान 2 गोल केले, जाल्यार आश्रध्या, नेथन आणि अथान हांनी दरेकी 1 गोल केलो. राया एफसीन 14 विरोधात 5 गोल फरकान वास्को युनायटेडाक हारोवन घसघशीत जैत सोडले. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती बाळगी. बुधवारा अपेक्षित असलेले वादळ बेदेस्तारा दक्षिणेकडेन कर्नाटकाचे वटेन वळ्ळें. थंय परिणाम दिसून येयलो. गोंयांत वादळाचो परिणाम अजून दिसूंक ना, पूण वादळाक लागून फुडल्या दिसांनी पावस झडूं येता. उदेत महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी तशेंच गोंयचे शिमेक दांडेली पावस चडलो. गोंयांतच कांयच जाणवले ना, पूण वाऱ्याचे दिकेन अनिश्चित बदल जालो जाल्यार फुडल्या 2 दिसांनी वाठारात ओलसाण येवपाक शकता म्हण आमकां अजूनय सादुरताय बाळगुची पडटली. शुक्रारा सामान्य तापमानाची परिस्थिती म्हळ्यार चडांत चड सुमार 35 आनी उण्यांत उणें सुमार 27 डिग्री तापमानाची अपेक्षा दवरूं येता. पावस पडलो ना जाल्यार लेगीत कुपांनी मळब दाटतले, जाका लागून तापमान चड वाडचें ना, पूण आर्द्रताय वाडटली. उष्णताये संबंधीत भलायकेचो धोको आसाच, सादुरताय बाळगुची पडटली, हवामान विभागान सल्लो दिला. शुक्रारा पावसाची शिरशीर, मळबात दाटतली पावसाची कुपांची दाटी वाडल्यार वाडू येता आर्द्रताय. शुक्रारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. नागरिकांनी सांबाळची भलायकी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.